शरीर माध्यम कलुधर्म साधनम म्हणाले वाक्य तंगे जीवनाचे ध्येय जावन घेवन येवन विंगडाल खातीर तंगे सामान्य जिवनांतू असामान्य काम करून येतले आमगेल समाजाचे केलो व्यक्तींगेल विशयारी हे प्रस्तुती. विश्व कोंकणी प्रस्तुत करता सर अदम्य चैतन्य. मी नाव माधव प्रभू म्हणून सुमार 20 वर्सां हे अंगडी हांव चलयता आसा. आमी मध्यम वर्गाचे आमी फुडें सान दवरून आमगेल्या घरान एक स्कूल आशिल्लें ते एक 7th क्लास थंय शिकलो. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ मुखार आनी एक हायस्कूल आसा लागींची थंय हायस्कूल शिकलो. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ लागीं पास आनी एक कॉलेज आसा थंय हांव शिकून मागीर फस्ट आमगेल्या शिकून जालें मागीर म्हाका कसलें काम मेळ्ळें आशिल्लें. तशें हांव फस्ट गणेश मेडिकल्स म्हण एक आसा पुतुरान जी.एल. कॉम्प्लेक्सांत थंय एक 7 वर्सां काम आशिल्लो. थंय फुल्ल हांव नायक अनुभव घेवन मागीर आमगे स्ವಂತ अंगडी अन्नाली स्ವಂತ अंगडींतू हांव व्यार घालून वयसलो. तशी फस्टा दवरून एक सान म्हणटा एक अंगडी केलेलें मेन मूळ ಬಂಡವಾಳ 25,000 घालून हांव व्यार करून स्टार्ट केलेलो. तेन्ना हांव प्लास्टीक पुस्तक मागीर स्टेशनरी आनी हार्डवेअर आयटम्स पुरो घालून स्टार्ट केलेलो. कित्याक म्हणल्यार ह्या सान गांवांतू म्हाका कसं व्यार मेळटा म्हूण म्हाका गोतना तशी पुस्तकां मेळटा म्हूण गोतना तशें पुरा व्यार घालून हांव स्टार्ट केलेलो. मागीर लास्ट मोमेंटाक म्हाका पुस्तकां आतां मेळ्ळें. पुस्तकाची हांव इंप्रुवमेंट करून पुस्तकां हें घेवन सोडल्या. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗೆ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೆಣೆಂಗ್ನು ಆ ಸಾಂದ್ ತಕೊಂಡು ಪುತ್ರಾಂತು ಓಡ್ಸಿರಲಿ ಅತ್ತ ಅವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BCA करता सर पुत्रांतू सॅन फिलोमेना कॉलेज अंतू कोणाकही होप्स नाशिल्ले हांव मार्क्स लायक काडटा म्हणून होप्स आशिल्ले प्रभ मम्मा मात्र आवत या प्रभ मम्मा ಬಗ್ಗೆ सांगता म्हणजे जाल्यार म्हाका एक दीस येवपा वेस्ट आयता म्हूण म्हळ्यार मागीर एक लायफ चेंज कर मनीस म्हळ्यार प्रभ मामो म्हणल्यार पट्टी लेखताची हांव 10th ते वीक आशिल्ली स्टडीसांतू म्हळ्यार एक एवरेज मार्क्स काडटा आशिल्ली कसो उलयल्यार कल्चरल्स या त्या तशी भोंवत आशिल्ली. हांव बुक्स आनी प्रे घेवच्या येतना म्हाका केलो जेन्ना अशी रँक काडप प्रे पळोवन म्हाका इंट्रस्ट तेन्नाय म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्लें. म्हगे अक्कान हंगे येवन म्हळ्यार मम्मान 10th ना गैड या त्या सुमार बुक्सान दिसतना 3 वाजल्यार पळोवन एंड म्हगे अक्काक मस्त हेल्प केलें पळोवन म्हाका एक इन्स्पायर जावन हांव शिकिली. एक म्हाका बदलची 10th म्हळ्यार केअरलेस कसं नाही आशिल्लें. 10th जाता फस्ट PUC नंतर म्हाका मस्त बुक्स पेन्स सुमार फ्री हाकनी प्री दिवन गाईड्स सुमार फ्री हाक दिलेलें सर. तशी आवत सेकेंड PUC 97% काडून कारणच प्रभ म्हणून म्हळ्यार चुकिना. तशी म्हगे अक्काय तशीची सायन्स घेवका इंजिनियरींग करका तशी सुमार आशेर आशिल्ली. ती आतां इंजिनियरींग कॉलेजार आसा म्हणूक ती आत्ताय खुशीर सांगता हांव प्रभ मम्मान निमित्त आसा म्हणून त्या म्हळ्यार इंजिनियरिंगाचे पुरे स्टडी मेटिरियल्स प्रभ मम्मान दिल्लेले आसत. ताचे निमित्त ती लायक मार्क काडून एक करेक्ट कॉलेज आसून लायक मार्क काडून जाल्ल्यार आनी खंय तर म्हळ्यार प्रभ मम्माली एक म्हाका केन्नाय खुशी येवची म्हळ्यार आतां तो कितलीं जाणां हेल्प करता रिटर्न जावन कसं एक्सपेक्ट करना म्हळ्यार तुका हेल्प करता तूं व्हॉट जाता तूं म्हाका हेल्प करता तशें कसाने लेखना चेडणू म्हणली कुळे तांगे बॅकग्रावंड पळयताची चेडणू हुशार स्कीम पळयताची ते पुरे पळोवन हेल्प करचे एक मनीस म्हणून पुत्तूरांत हांव पळय प्रभ मम्मा मात्र असं एक जण एक गांवांत आसत कितलीं चेडणू मार्क्स काडूंक कारण जाताची आनी कितलीं चेडणू उद्दार जावच्या कारण जाताची वंताव. आनी खंय तर म्हळ्यार हांगा आमची गेल्या मात न्ही सुमार जाणांकी शिकून आतलाय कामार आशिल्लो आसाची मिगेल्या कितलीं जण कजिन्साके हेल्प करून आतां बँगलोरांत पळय कामांत आसाची. तशी आमी आसूं काम म्हणून इन्स्पिरेशन जावन आशिल्लें प्रभ मामू. तशी सुमार जाणां हेल्प करून पुत्तूरांत त्या वेळी तांकां एवॉर्ड मेळ्ळां आमकां एक खोशी. तशी कितलीं जाणांक इन्स्पायर्ड जालेले आसता न्ही तशी हांव पुत्तूरांत आसा की एक लक्की म्हणून चान्स. सो माधव माम 15 वर्सांच तुमगेले एक समाजसेवी करियर म्हणून सांगून सांगितलं. आम्ही करियर म्हणटा नॉर्मली एक मनशान इतले वर्स तो हांगा काम केला ते काम केला म्हणून सांगून सांगताच. बट नॉर्मली समाजा खातीर तुम्ही 15 वर्स तुमगे लायफाचे खाण दवरलेले आसा. सो एज अ करियर तुम्ही समाज सेवा करून येता आसतना तुमकां हे पुरा करूंक इन्स्पिरेशन खंय तुलान मेळ्ळें? प्रेरणे म्हणून म्हणटाचे इन्स्पिरेशन खंय तुलान मेळ्ळें? फस्टाक हांव पुस्तकां भायर करून स्टार्ट केलो.
पुस्तक वाच स्टार्ट करता हांव कोणाक एक 5 पयशे दिला मनीस न्ही हांव दुड्ड करच्यो पुस्तक पुरो घालचे कोडेला वचचे वेयार करच्यो दुड्ड घेवचे बँक घालचे तांकां कोडेलाचे दुड्ड दिवच्यो तेंच मुगेलें जीवन जावन आशिल्लें म्हाका दिवचे आपा समाजा खातीर दिवचे ते पळय काय म्हाका बघ कशें एक दीस कसो जालो म्हणल्यार एक सान दुर्बळ चल्ल्या पळोवन तो मस्त पापाच्यो ताका पळोवन मस्त मन करगलें तो 7 क्लासाचो आसलो ताका मन करपून म्हाका बारी हें जालें तशी हांव तेच्या लेका 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास ते हांव ताका म्हगे अंगडींतल्यान पुस्तक हें पुरो दिवन ताका शिकयलो नेक्स्ट तो फस्ट पी लायक मारकोन फस्ट पी ज्युनियर कॉलेजा सेरवलो ज्युनियर कॉलेजा फस्ट पी आनी सेकंड पी शिकलो तो तेन्ना सर्वजनान ताका घरकडे आमगेले घरकडे येवन ताका फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स एक मनशान ताका ट्युशन दिलें तो हुशार जाल्लो लायक शिकून लायक रँक बरो घेतलेलो ताण रँक जाली मागीर एकलो मनीस फॉरेन मनीस आमगेले म्हणाल कोणे बरी शिकतलो आसलो लायक शिकतलो सांग ताका इंजिनियरींग तो मेडिकल कसो जाल्यार हांव ताका दुड्ड दिवन ताका शिकयता म्हणून तशी ह्या चेल्याक ताका आपोवन ताका चेल्याक इंट्रोड्यूस करून म्हणलें तो फॉरेनरचो बारीक खुश जालो तो इंडियाचो जी फुतूरचो जी तो बारीक खुश जावन तो म्हणालो इंजिनियरींग शिक हॉस्टेल फीस मागीर कॉलेज फीस पुरो हांव दिता म्हणून ताणें 4 वर्सां हॉस्टेल फीस मागीर कॉलेज फीस ताणें पुरो दिलें मागीर तो शिकून लायफ वयर स्टेजार पावलो नंतर म्हाका बद्दलें हे समाज निमित्त शिकता चेडवांक मागीर प्रतिभावंत चेडवांक ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಚೇರಡು ಪೂರ ಸಮಾಜದ ದುಡ್ಡು ಮೇಳ್ತಾ म्हणून हांव मस्त चेडो प्रोत्साह केलो मागीर कोण पुरो आमगेले गांवतले कर्नाटका मारियेले संजयरा हे आमगेले गांवतले एका वार्ड त्या वार्डा चेडवाक आर्थीक जावन ದುಡ್ಡು मार्क्स आसता करेक्ट म्हाका ಗೊತ್ತು आसता मागीर तो हुशार 80-90 मार्क काडटा त्या चेडवाक गुर्तिसून आमगेले अंगडींतल्यान पुस्तक मुगेले आमगेले कसो आसता ताणें घेवन वचयता हांव गुर्तिसन चेडवाक आमगेले अंगडींतल्यान पुस्तक हे पुरो घेवन वचयता म्हळ्यार तागेले अंगडीचे घेवन वचुका मागीर हे कंडिशन म्हळ्यार ताणें दुसऱ्याक दिवचें नासता तें आमगेले कंडिशन आसता मागीर एक ट्रिपाचे आमी ते आमी गेली एका दोनी ट्रीप कसो म्हळ्यार आतां एक चल्लो स्टुडंट सायन्स इंजिनियरींग मागीर मेडिकल पुरो एंट्रन्स एग्जामाची शिकून आसता मस्त पुस्तक पुरो घेवन लायक रँक घेवन लायक कॉलेजा पुरो वचून आसता ताणें शिकले मागीर तें पुस्तक ताका व्हरता तो मागीर मुगेलो म्हाका खाण दिता हांव तें कसो करता म्हळ्यार पुरो वट्ट करून आतां कोण आनी शिको फस्ट बी सेकंड बी चेडवाक त्या चेडवाक हांव दिवन सोडता आमगेले गांवतले प्रतिभावंत म्हळ्यार ह्या वर्सा एक चेल्ली आसा 98% एक चेल्ली दुडू आतां बारी मार्क्स त्या चेल्ल्याक आमी गुर्तिसून कसो केला म्हळ्यार आमगेले डोनर्स पुरो आसा ते डोनर्सांक पुरो सांगता ते चेल्लेले फस्ट बँक पास पुस्तक आनी ते चेल्ले मार्क कार्ड आनी ते चेल्ले पुरो विशय घालून ते पुरो डोनर्साक पेटोवन दिता आनी फीस स्ट्रक्चर तांकां पेटोवन दिता तांणी पुरो पळोवन मार्क पळोवन ते चेल्लेकाची दुड्ड पेटोवन दिता 92,000 कलेक्शन करून ते चेल्लेक हे साल हांव इंजिनियरींग शिकयलें तशी हांव सुमार चेडवाक डोनर्सां मुखार कलेक्ट करून मस्त चेडवाक अशी फोर्स सोडला मुगेलें नांव सदाशिव पै पुत्तूर हांव ಮೂಲತಃ पुत्तूर दಕ್ಕून ಓಟ್ ಜಾವನ್ ಆಯ್लो मुगेले सनपडे दಕ್ಕून माधव प्रभू आमगेले साल आसतना आमी दर्बेंतू शिवाजी शाखे करतना आमगेले शाखेक शिक्षक जावन आमकां ते टायमार इन 1975-76 ते टायमार दಕ್ಕून तो प्रत्येक मनशाक वाट चुकत अशी गायडन्स दिवन एक बुद्धिवाद सांगचे एक मालगणे स्थानार आपोवन एक लायफान कशी केअर घेवप तुमी खंयचे स्टेप घेवप कशी जावप ते खाली ते शाखेंत मात्र म्हणून इवन अदरवायज पर्सनली खंय मेळणारी तागेले ते नेचर सांग दाखवून तागेले आंगांतू बोर न्हयले म्हणून सांगितले सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट म्हणून सांगल्यार एकल्या लगे कोपिले एकल्या लगे पुसले एक द्वेश मनस्ताप ते कोणाकय ना म्हणून सांगले आमगे पुत्र आसता आमगे माधवा मात्र तशें करून ते चिरुटी तागेले मनान तूं तागेले देहांत काया वाचा मनसा म्हणटाची म्हळ्यार इतली करना तिन्नी तूं ताका अशें म्हळ्यार एक सेव करता मुगेले निमित्त आनी कोणाक एक हेल्प जावता खंयचे रितीन हेल्प करीत एक मनशान तागेले कॅपेसिटी तागेले लिमिटेशना वयर ताणें हेल्प करीत तागेले स्कोप तागेले एरिया पळोवन ताणें हेल्प करीत सो ताणें हें एज्युकेशन म्हळ्यार फील्ड तागेले कोणकोणागे बुक्स घेवन की जेव्हा ताणें स्वंत बुक्स घेवन ताका लिटरेचर स्टेशनरी ताका समजावन ताणें अंगडी घालले स्टेशनरी अंगडी घालले
ಸೊ ತಕ್ಕದೇ ಬೆಸಿಲ್ತೇನೆ ಚುಳ್ಳು ಆಗ ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಳೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಮನ ಆದಿಷ್ಟು ದಿಸ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತशी ಮನ आदिसला असका इतले नमने एक पॉवर्टी ते जनाक शिकू कमळे मन असता तेच हांव एक सोसायटीन तो हांव एक मेंबर जावन हांव कशी तांकां हेल्प करीत म्हणले सो ते ताका मनाल इन्स्टिंक्ट ते येवन बिगर प्रकार तेच ते मुखारसून घेवन आयलो आतां ताका आतां देवादेरी ही हॅज बीन आयडेंटिफायड काही मस्त लोकांक ताका आयडेंटिफाय केला मस्त जन हेल्प दिवचे मुखार आय तेंची आतां हांव मिगा चड वाले बुक्स कितली जन हांव मुसूर केला कसाला गोष्टी बुक दियाची मेरे फ्रेंड आसा तो फ्री एज्युकेशन दिता तो बुक्स फ्री जावन दिता तांकां ते मस्त तांगेले मस्त जन शिकून वयर आयलांची तशें देखून हेल्प करा ताका म्हूण सांगून हांवें मस्त जनां निमून घेतिल्ले आसा इन शॉर्ट हांव सांगता म्हणल्यार हे आमगेर माधवान ताका माधवाक म्हणप कशें माधवाक आमगेर माधवान करची हे सेवे सर्वीस ते अप्रतिम हे साऊथ केंद्रांत हांव आयकलां ना असो एक सेवे देव ताका आमगेले पुत्र माणिकेश्वर वेंकटरमण दोनी देव ताका तागेल्या जन्मा पर्यंत ताका असली एक शक्ती दिवन तागेल्या देखून आनीक जन हेल्प जाव तशें जावं म्हणून मागून घेता आमगेल्या समाजान तो प्रत्येक मनशाक आदर्श इन्स्पिरेशन जावन आशिल्लें तुमगेलें इन्स्पिरेशन कोण ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೊಂಡೇನಾಚಿ ಹಂಗ ಬೈಸು ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾರ್ಬೋದು ದಿತ್ತ ಆशिलो म्हळ्यार ಚೆರಡು ಎತ್ತಾಚಿ ಪಾಪ ಚೆರಡು ಪರ ಹುಷಾರು ಚೆರಡು ಪರ ಎತ್ತಾಚಿ ತನಿ सांगताची ಪ್ರಭುಗಳೇ ನನಗೆ ನಾನೀಗ 9th ನನಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ನನಗೆ 10th ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಗೈಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಭುಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಭುಗಳೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಸಹ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೆರಡುವಾಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂತಾಚಿ ಪ್ರಭುಗಳೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಪುರ ಬರ್ತಾಯಿ तसे आवते चेरडो बापोन दुसरं चेरडो बरं विषय पर सांगता विषय सांगली बरं चालल्या का ಸ್ವಲ್ಪ कळता आवे आणि पुरा जना वैरी मुका रोचू कामू मक्का इन्स्पिरेशन मिळाले मी केले काम फोर मक्का एक इन्स्पिरेशन मिळाले बिना मक्का दाव कच्चे दाव ಅಂತ मिळाले नमस्कार सगळ्यांक मेगेल नाव विशाल प्रभू हांव सान आसतना मैसूरांत आशिल्लो हांगा पुत्तूरा येवन हांव 5 वर्स फुडें येयलें हांगा पुत्तूराक हांव हांगा 8th स्टँडर्ड आसतना म्हाका माधव प्रभू मम्माक गुर्तू जालेलें हांव बुक्स आनी घेवचेक आनी येत आशिल्लें हांगा म्हाका तेन्ना मस्त मम्माल इंटरेक्शन करचें स्टाईल आसचें पुरो कम्युनिकेशन आसचें पुरो म्हाका इश्ट जाता आशिल्लें तेन्ना मम्मान म्हाका डायक शिकतना म्हणून म्हाका सुमार बुक्स आनी दिल्लेले गायड आनी दिल्लेले तें म्हाका मस्त हेल्प जाता आशिल्लें आनी 10th स्टँडर्डाक वतना म्हाका मम्मान सुमार प्रिपरेटरीचे पुरो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आसचे पुरो सुमार दिल्लेले तें म्हाका मस्त हेल्प जालेलें आनी लॉकडावना वेळार हांव तें सॉल्व करूं स्टार्ट केलें आनी डेयली म्हगेल्या अम्मा आनी सांगता आशिल्लें केन्ना एक दिवस तूं एक 1 hour एक 2 hours वाजी म्हणून तशी हांव केन्नाय वाजीत आसतना म्हाका तें मस्त हेल्प जालां हांव तें मॅथ्स आसचें पुरो सायन्स आसचें पुरो तें मम्मान दिल्लें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता आशिल्लें तशी हांव म्हगे स्कुलाक फस्ट रँक आयलेलो हांव त्या जाल्यार मागीर वापस सेकेंड पियूंत हांव कॉमर्स घेतिल्लें म्हाका CA करता म्हण मस्त इश्ट आशिल्लें तशी मुखार येताना मम्मान सुमार हेल्प केला म्हाका नेक्स्ट सेकेंड पियूक जावंक जाल्यार टेक्स्ट बुक्स आसचे पुरो आनी क्वेश्चन पेपर्स आनी दिला तशी हांव सेकेंड पियून ते म्हाका लायक मार्क्स आयला 96% आयला आतां हांव BCom फस्ट सेम शिकता आसा आतां म्हगेले एग्जाम्स आनी जाला म्हाका प्रभू मामान मस्त हेल्प केला म्हाका लकी फील जाता हांव हांगा पुत्तूरांत आसतना मागीर म्हाका CA फावंडेशनाक मस्त हेल्प केला आतां बुक्स आनी गायड आनी दिला म्हाका आतां हांव CA फावंडेशन जून अटेम्प्ट दिता आसा म्हाका सेल्फ स्टडी करता आसता म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता आतां मम्मान म्हाका सुमार भायर तुकोन गायड आनी पुरो दिला तें सॉल्व करूंक मॅथ्स आसा पुरो सुमार कश्ट जाता म्हणून आतां एग्जाम म्हाका प्रिपेर जाता मनुष्य म्हूण म्हणल्यार एकलो समाज जीवी म्हूण सांगता तशें हांव न्हू एक समाज सेवक आतलो ना तागे समाजाक कसले एक मॅसेज एक उत्तर तुमगेल्यान एक कसले एक विशय समाजाक सांगूस म्हणजे आता आमकां शिकतना मस्त तोंदर आसता मस्त जरा हेल्प घेवन
आम्ही कसं की व्हड म्हणटा का परत मेळू आम्ही व्हड काम आमचे भोंवताचे आम्ही कसं म्हणटा म्हळ्यार शिकतना पोरा जनाक कश्ट हे पर आसतना सामान्य जावन जाल्यार आमी कामां गेल्ले मागीर आतां व्हड व्यक्ती जाल्ले मागीर आमी समाजाक दिवका आतां म्हणजे हांव म्हणटा जाल्यार आतां हांव करतना इंजिनियरींग मेडिकलाक पुरो कितलो जावपाक दुड्ड दिताचे एकलो MSc करता आतां M.Com करता म्हळ्यार समाजात दुड्ड दिना आतां कसं सोय हें जन कसं करता म्हळ्यार इंजिनियरींग मेडिकल चेडवांक हेल्प करताचे काही ना कितलो जावपाक हॉस्टेल पिसा कॉलेज पिसा पुरा दिताची जाल्यार एक M.Com शिकतलो MCA शिकतलो अथवा MSc करतल्यांक ताका दुड्ड दिनाची हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार पुरा चेडूं एकू लेख हांव समाज सांगचें कसं म्हळ्यार कोणेय चेडूं इंजिनियरींग जावो सायन्स जावो आर्ट्स जावो कॉमर्स जावो पुरा जनाक एक एनकरेजमेंट दिवका पुरा चेडवान एक लायफ वय स्टेजार येवचे वरी आमी एक सपोर्ट करता म्हणून हांव समाजांत विनंती करतास 15 वर्साच्या या समाज सेवेत तुमगेले अंदाज प्रकार कितले जन चेडवांक हेल्प जाल्या कितले जनांक ताची तुलना कसं की एक बेनिफीट मेळ्ळो तुमगेले प्रकार हांव कितले जनाक हेल्प केला म्हणून म्हाका गोत नाही त्या गोसोय एक 7 चेडूं न्हू हांव हेल्प करता ಕೆಲವು जनाक हे मस्त कश्ट आसता त्या चेडवांक हांव अंगणीतना पुस्तक हें तें बरें दिवन हें करता तें म्हळ्यार लॅक दवरूं जायना मागीर 7 चेडूं येता तांगेले घरकडचें पोजिशन पळोवन म्हाका कळटा ते आमगेले एरियाच्या मात्र हांव हेल्प करता मागीर ಕೆಲವು जन 9th चेडवां 10th चेडवांक गायड जेराक्स हें तें पुरो तांकां कसं जावपाक तें पुरा दिता सेकेंड BC चेडवांक तशीं तांकां कसं जावपाक तें पुरा कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामाक पुरा दुसरे कडेन हांड दिता म्हाका कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामाचें तशें जावं तांगेले बुकां जर पळोवन करेक्ट करून कोण पुरो सांगता ताका पुरा हांव करेक्ट करून दिता तशें जावन म्हाका कोण कितले इतले म्हूण करेक्ट म्हगेलें निखार जावन म्हाका हांव दवर न्ही म्हाका कसं म्हूण करता म्हाका येदोळे हांव ताजे लॅक दवर न्ही Madhava Prabhu, we ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾವು ನಮಗೆ ಬಾಪ್ತದ तसे त्यांनी मस्त वस्तूंना चेडवांक पुस्तक सिलेक्ट करपाची पुस्तकांचे बाबला दिता मागीर त्या विशयाक बारी चेडवां हेल्पफूल आसता पापा चेडवांक सुद्दां तांकां दवाखान्यान पुस्तक दिवन आतां आमगे चेडवांक प्रत्येक पुस्तक दिता मागीर त्या विशयाक बारी एक सॉफ्ट जावन गांवांत लायक प्रॉब्लम प्रजनाक वगैरे असं जावन बारी खुशी आसता ताका कारण म्हाका एक प्रायज मेळ्ळा पळय ते आमकां बारी खुशी विशय आमगेले फॅमिलीन एक असो एक जाणून आमी एक ग्रेट अचिवमेंट पळोवप म्हळ्यार आमी तेंचे एप्लाय करत आमकां हाजी प्रायज मेळची म्हळ्यार बी पडपाक ते एक ग्रेट तर तो तेंचे निस्वार्थ सेवा करता पण फक्त तेंचे देवस्थान जावं तेंचे आमगेले फंक्शन जावं तेंचे जर तो निस्वार्थ देवस्थाना करा सेवा जावं तो पुरातून पुरा फुल्ल तो वॉलंटियर वर्क करता तेंचे कोणाले आसे लेक्कान तो काम करता तसं म्हळ्यार ते ग्रेट म्हणून हांव अर्ज करता आमगेल प्रकार माधव मामान करची काम म्हळ्यार ते आशिल्ल्यान तो श्रेष्ठ तो म्हळ्यार एक मनशाक विद्यादान सर्वदान प्रदान म्हणटाच एक मनशाक विद्या दिवचे त्या खंयची दानान ते विद्यादान म्हळ्यार श्रेष्ठ तशें हांव आमगेल प्रकार तुमी करची काम श्रेष्ठ बट माधव मामान करची काम कशी पळयता आतां हांव काम केल्यार पळोवन पुरा जनाक तो भयंकर काम करता व्हड मनीस अशें म्हणून लेखता जाल्यार म्हाका तसलें पुरो कांय ना पण तेसू हें कलर्स कन्नडाच्यान एवॉर्ड मेळ्ळें एवॉर्ड मेळटना ताणें म्हणलें तूं कशें येता म्हूण हांव म्हणलें दक्षिण कन्नडान तूं दव म्हणटा आनी दव शर्ट घालून तशी येता म्हूण तशी जावन हांव व्हडले स्टेजार जाल्यार दवे म्हणटा दवे शर्ट घालून मामूल जावन वचून एक्चुअल कशें आसा तशी जावन वचून हांव घेतला तशें म्हाका एक व्हडले म्हूण हें कांय जायना आतां हांगा बसून पुरो जाण दिवचे करचे तसलें पुरो म्हाका हें जाता मागीर पुरो चेडूं येता जी तांकां पुरो पुस्तक तें तें पुरो दिवन हांव हें करता आसता जाल्यार म्हाका एक व्हडलें विशेश म्हाका व्हडलें एवॉर्ड मेळ्ळें सन्मान केल्लो तें केल्लो म्हाका कसो एवॉर्ड विशय जायना जेन्ना पुरो ताका व्हडलो सन्मान जाता तें जाता म्हणून जन पुरो हें करता जी जाल्यार म्हाका तसलें पुरो कांय ना मामूल जावन आंगडी बेसचें आपास चेडवां पुरो दिवचें करचें मागीर आतां तें पुरो दिवन वता तें देवान एक दिवचें म्हणून लेखता कसं की एक देव मिगेल मुखार जर प्रतिभावंत चेडवांक मस्त हेजी ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಗ ಮೇಲಂತ कसं की एक सेव म्हणून हें करता तशींच हांव
ಶೀಟಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಮ್ಮನು ಅವನೆಕ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮಿತಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜಿ ಸೈಡಿಂದ ಬರೋದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಂಗಿ 10th ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭುಗಳು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10th ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಗೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು 10th ಮುಗಿಸಿ 10th ಬುಕ್ಕನ್ನು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬುಕ್ಕು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಹ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. आनिमुकारी कंची एक मनशाक या व्हिडिओ पळोवन एके कंचिगी थ्रू मिडियमांतल्यान तांकां तुमकां सहाय करता एके चेडवांक तूं हांगा शिकतले चेडवांक हेल्प करता म्हणजे खंयची रितीन तांणी तुमकां रीच जावं येता, खंयची रितीन तुमकां हेल्प करूं येता. आतां म्हाका सुमार जन आतां खर्च जाला री म्हाका 10th चेडवाक पुरो निमित्त आसता जी गाईड जावपा, पुस्तक जावपा, मागीर जेराक्स जावपा, हें जावपा म्हूण त्या बी अंगडी हाडून दिवयता. म्हटल्यार म्हाका कोरियरारी म्हाका पेटयता. तशी जी सेकेंड PUC आनी फस्ट PUCचे क्वेश्चन पेपर जेराक्स हे पुरो आसला आमगेले अंगडी हाडून दिवयता. म्हटल्यार आमकां कोरियरारी पेटोवन दिवयता. ते तुमी पेटोवन दिले मेरेन म्हाका मस्त लाभ जाता. इथे वस्तू सुमार जनाक ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ. ತುಂಬ ಅಂತ ಗೌಚದೇನ ಮತ್ತಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ಮೇಳನ ಉಳ್ಳಿ ಪುರ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಳನ ಆತ ते पेटोदिಲ್ಲ ರೀ. ಅತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ त्या ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡೋದಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಚೆಲ್ಡು ಯಾ ಸಲ ಈಗ 5 ಚೆಲ್ಡು వచ్చింది దాని గర్కడే బైసును 2,500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ते कसं म्हणतात आणि कोचिंग వచ్చేది जी हा दिलं पुस्तकाची वाचून तानी 2,500 ಮೈರಿ 2,800 ಕಿದೆ ಚಿಲಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ते ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ते उस हा दिलं पुस्तक वाचून तानी कसं नाही जी ट्युटरला की नंतर कोचिंग क्लास कसं नाही वच्चे नंतर मिकेल पुस्तक पळून वाचून तानी त्याला पावल्याची तशी हा म्हणले मर्च म्हणा तसं परत पुस्तक असलं मग दियाची हा अंगा शिकताल चोरडा परत दिता त्यांनी लायक शिकून ते लायक रँक काढून त्यांना ಹೆಲ್ಪ್ जाता म्हणून आम ವಿನಂತಿ ಕೋನ್ येतात. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕೃತಿ. ನಾನೀಗ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ. ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೀಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೋಟ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ತನಿ ಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತನಿ ಮಕ್ಕ ಆ ಫೋನು ಮಿಗನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಿರಿ ಮಕ್ಕ ತನಿ ಆ ಫೋನು ಮಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಕರಲೆ ಪತ್ರ
या हंगाचे एक चिरडू वाले का युनियन सर त्यांनी म्हाका आपोवन एक सन्मान करून हें म्हाका दिलेलें हाजें नांव तांगेलें हें सर वमूस तांगेलें एक स्टुडंट युनियन त्यांनी आपोवन म्हाका एक सन्मान केलेलें एक अभिनंदना पत्र. हे कर्नाटका प्रीमियर लीग म्हणून आमगे कर्नाटकाचे चेडूवाले एक क्रिकेट वर्स व्हड मट्टा करता जी ते व्हड मट्टा तांतू कार्यक्रमांत म्हाका आपोवन एक सन्मान केलेलें प्रशस्ती पत्र. या मोदी ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರು ತನಿ ಕನಸ್ ಕನ್ನಡ सन्मानದಲ್ಲಿ मगिरी तन्नी आमकां अंगडियोन म्हाका सन्मान केलेलो स्मरणी काणिके. आमगेले जी मानवी संस्थानाच्या नित्यकर सेवक एक टीम आसा आमी प्रति आयदित्यावारा मानवी देवस्थान क्लीन करून उदक घालून चंद करून क्लीन करून आमी प्रति आयतारा 2 घंटे धरून 4 घंटे एक देवालयाक सेव कार्यक्रम गणायम करता त्या आमी नित्यकर सेवा करू त्या आनी म्हाका सन्मान केलेलो एक स्मरणी काणिके. हे SDM कॉलेज तांणी दिलेलें SDM कॉलेजाचें आमगे फस्ट हांग घेवन आमगे बायट घालणे मेरे मस्त वायरल जाले मेरे तेजी आधार दवरून कलर्स कन्नडा त्यांनी मिगेल ಬಗ್ಗೆ तांणी सर्च केलें पडलें तांगेल मिगेल काणी करेक्ट जालें मागीर तांणी म्हाका पळोवन कलर्स कन्नडाच्यान अनुबंध अवॉर्ड्स दिलें. तशें जी तो HOD म्हणलो ಪ್ರಭುಳೆ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಕಿನವರು ಬರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಕಿನವರು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೈಟ್ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು म्हणून तशी न्याकाच्या नायला वडारी मिगेल वचून तांणी ह्या स्टुडंटान SDM मल्टीमिडियाच्यान स्टोरी मिगेल घाल्ली मी ती वायरल जावन अशें परताली म्हणून विशय पर सांगलें. तशी SDM कॉलेजान म्हाका एका तांगेल काणीक दिलेलें चित्र अनुबंध अवॉर्ड्स म्हणून कलर्स कन्नडा कलर वाहिनी तांणी म्हाका आपोवन एक पुरस्कार करून दिलेलें. कलर्स कन्नडाच्यान मिगेल ಬಗ್ಗೆ विषय पुरा एक पण सर्च केलें कशी करता कसं करता कोण दिला पुरा जनाक फोन करून निमून एन्क्वायरी करून मागीर करेक्ट जालें तांकां मिगेल स्टोरी तशी आपोवन म्हाका एक व्हडले तांकां समारंभांत अनुबंध अवॉर्ड्स म्हणून पुरा जनाक म्हळ्यार हें सिरियल धारावाहिच्यान दिवचे अवॉर्ड्स सांगू पुनीत राजकुमाराले नावारी म्हाका हे अवॉर्ड दिलेलें कलर्स कन्नडिगा म्हणून पुनीत राजकुमाराले परदा म्हणून ह्या दोन्ही हें दिलें मागीर म्हाका 1 लाख रुपये नगदू भोवमान कलर्स कन्नडच्यान दिला. सो तुमगेर एक्सपिरियन्स कशी आशिल्ल्या कलर्स कन्नडा अवॉर्ड मेळटना तुमकां विशय कळ्ळ्या कलर्स कन्नडा ताणें अवॉर्ड दिता आसाचे म्हणून कलर्स कन्नडी गांव म्हणून तुमकां कशी फील जालें तुमगेले एक्सपिरियन्स त्या मोमेंटार तुमगेले एक्सपिरियन्स कशी ಹಾಂ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ सांगलें ಪ್ರಭುವಳೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು म्हणून ಮಕ್ಕ ತನ್ನ ಖುಷಿ ನಾಶಿತ್ತು ತಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲೆ ಮಕ್ಕಿರ ಅಪಾಸ ದನ್ನಿಶ್ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೋಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣ त्यानं ಒಪ್ಪನಿ मागीर लास्ट कलर्स कन्नडाच्या एका अभिराम शर्मा म्हणस तो येवन ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ म्हणालो ಪ್ರಭುವಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಂದು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬರಬೇಕು म्हणून ताण मस्त वत्ता ऐकलं मागीर हांगा चेडो प्रसंग तशी जावन वचून घेतलें लायक भारी तांगेले एका हें व्हड मोठ्या कार्यक्रम इथं वचून ते व्हड मोठ्या कार्यक्रमाक वचून उलयलो फस्ट टायम म्हाका गोतलो ते स्टेजार व्हड स्टेज तर कशें उलयलो म्हणून म्हाका गोतना भारी विशेश मात्र मागीर ताणें गेले एका
मग धावपळ व्यवस्था परत मस्त ओढ म्हणटा तांणी कल्ला निजवागे तांणी थंयसर म्हणटा ओढ म्हाका सान मनशाक तेन्ना तो एक रेस्पेक्ट दिवन तांणी लायक हें आमकां आतिथ्य दिला ओढ म्हणटा दिला निजवागे हांव तांकां एक कृतज्ञ सांगू का म्हण बयसता